मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरेख पळयाच्यो हेडलायन्स. गोयचे पर्यटन कितले रक्षित कितले सुरक्षित. गोंयापासून पर्यटकांक भय काय पर्यटकांपासून गोंयाक कोलवाचे घडणुकेन दवरले प्रश्नाचे दाले गोंयकारांच्या म्हऱ्यांत. बार्देस प्रशासनान कुचेलची घरां केली मातये भरवण. बेकायदेशीरपणान बांदिल्ली घरां आदी नोटीस दिवन केली कारवाई, सांगले आमदार जोशुआन. नव्या वर्सा नव्या बोळींचे तयारेत न्हयबाग पोरसकडे पेडणेचे जंक्शन अजून पेटनात. पावणे 2 म्हयन्या आदी घातलेली सिग्नला, जो तो आपणाक जाय तसो धांवडायता गाडी. पळयात पेडणेचो अंदाधुंद सरकारी कारभार. म्हयन्याचो दितात वेळ, घेयात सीवेज लायनीचे कनेक्शन. ना जाल्यार भरची पडटली फायन. गटरांनी बुरशे उदक सोडटल्या फोंडेकारांक फोंडा पालिकेची शिटकावणी. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयचे पर्यटन मळ फॉर्मात आसा अशें मुख्यमंत्री आनी पर्यटन मंत्री सदांच सांगत आयल्यात. पूण कांय घडणुका पळयल्यार पर्यटकांपासून गोंयाक भय आसा काय पर्यटक स्वताक असुरक्षीत समजतात ह्या प्रश्नाची जाप सोदपाची वेळ आयला. दखल घेवपासारखी एक घडणूक निकतीच घडल्या. दाल्यांत घालून वजन मेजपा सारकिल्ली घडणूक. सरकार फकत पर्यटकांच्या आंकड्यांचेर निंबून आसा. आता आंकडो तयार करपी पर्यटकांची ही एक देख. गोंया खातीर बरी म्हणपाची सोदुया जाप. खंयच्या वेळार कितें करप ते खात्याक वेळा वेळार सांगतात. हालींच गोंयांत जाल्ल्या संवादात भारत सरकाराच्या एका G20 शेर्पाक कितें म्हणपाचे आशिल्ले ते आयकून घेवया. First and foremost, that Goa's tourism has to remain a big contributor, but it must shift to being a high-value tourism destination. I have been a long-term believer that Goa sells itself very cheap. I've been a part of the Kerala, God's own country destination story. We took it from about a $50 a destination to $500 a night destination, simply because we differentiated Kerala from the rest of the world. We went back to the roots of Kerala. To my mind, Goa is already a top-class destination. Now, whatever you do, make it a high-value destination. You sell it too cheap, to my mind. It's better to get 5,000 high-value tourists and don't put pressure on your land. Get 5,000 tourists who are willing to pay $1,000, and there'll be definitely 5,000 tourists who will pay you $1,000 from abroad, rather than get $50,000 who pay you $50. There's no point in getting more and more people putting pressure on your land, because the world of tourism has moved away to experiential tourism. And experiential tourism is people want to come and experience Goa as it is. Its culture, its ethos, its music, its art forms, its churches, etc. And that is huge to my mind. And if you can create a great experiential experience, people will pay you any value. Now that you have a new airport, you will get direct flights. And therefore,
My objective of saying this is that it's important that Goa projects itself as a very sustainable destination. It projects itself as a green destination, as a resilient and responsible destination, and it's as a destination which believes in providing skills to its people. It should nurture its tourism. It should be a product of a lot of local enterprise. Kerala is a product of great local entrepreneurship. It's not a product of people coming from all over, but it's a product of local entrepreneurship, and it's a product of great destination management, which to my mind needs to be pushed in Goa in a very big way. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी मुझेफ शेख. नळेबाग पोरसकडे पेडणेचे जंक्शन नव्या वर्सा नव्या बोळीचे तयारेत बसला अशें म्हळ्यार अजापीत जावपाची गरज ना. आदीच धोक्याचे सर्कल तेतून पावणे 2 म्हयन्या आदी घातलेली सिग्नलां पेटनात आनी जो तो आपणाक जाय तसो गाडी धांवडायता. येरादारी खात्यान बळींची नवी वेवस्था तर करूंक ना मू लोकांक प्रश्न पडला. हे माझ्या फाटल्यान तुमकां दिसता ते नळेबाग पोरसकडे जंक्शन, ज्या जाग्यार आतां पर्यंत आत्ता एकट्यान सांगून गेला की जवळ जवळ 36 तरी हांगासर मेजर एक्सिडेंट जाले आनी 36 हेतून म्हाका दिसता मोर दॅन म्हाका दिसता 10-12 एक्सपायर्ड जाल्यात एक्सिडेंट जावन. आनी हो सारको मृत्यूचो जबर सांपळो म्हण गोवा 365 प्रत्येक फावटी ह्या हेचेर हायलायट केल्लेली ह्या जंक्शनाचेर. कारण हे जंक्शन आसा ते कंप्लीट चुकीच्या पद्दतीन बांदलेले आसा आनी एका खंयसरच अशें म्हणजे रूल फॉलो करतलो जाल्यार एक सायन बोर्ड ना आनी आजुनय सायन बोर्ड ना. आतां गोवा 365 हायलायट केल्या उपरांत सुद्दां हांगासर हेंच्यांनी आतां हे सिग्नल्स लायट घातलेले आसा. आतां हे सिग्नल्स लायट घालून जवळ जवळ म्हाका दिसता 1.5 ते पावणे 2 म्हयने जायत येयले. म्हाका दिसता तांकां हें करपाचें ना. आतां कितें अननेसेसरी खर्च केला हें कांय कळना आनी हे घातलेले आसा पण ते चालू कंडिशनान ना. चालू कंडिशनान नसल्या कारणान हांगासर पळय कोणय कसो येता. आतां हो एक असो येयला आनी म्हाज्या फाटल्यान येयला तो चुकीच्या पद्दतीन येयलेलो आसा. हे जंक्शन आनी जे मदीं जे डिवायडर घातला ते चुकीचे आसा. अशे 2 डिवायडर घातलेले आसा ते चुकीचे सारके घातलेले आसा. एक जर घातलेलो जाल्यार कोणाक कळटा. आतां खंय वचपाचें हें कोणाकच कळना. निदान ह्यो लायटी तरी पेटोवन घालच्यो. सगळ्यांचो डिमांड आसलेलो की ह्या फाटल्या वर्सा तरी करचे म्हणून. आतां हे घालून दवरल्यार म्हाका दिसता 1.5 ते पावणे 2 म्हयने जाल्लेले आसा. हे कित्याक पेटना कांय समजना. म्हाका दिसता हे सोलराचेरय ना कशें दिसता. आनी जे सोलरार आसा ते फक्त हे दोन फाटल्यान म्हाज्या पेट्टा तेचो काय हेच ना, हिशोबच ना. म्हणजे कित्याक ते पेट्टा ते तांकांच खबर आसा आनी डिपार्टमेंटाक खबर आसा. कारण तेचो कांयच उपयोग ना हांगा. कारण जो तो येता तो पळय डायरेक्ट वयता डायरेक्ट येता अशीच परिस्थिती आसा. आतां हे जे घातल्यात ते बेगीन पेटोवचे अशें लोकांचें म्हणणें आसा. कारण आनी मेजर एक्सिडेंटाक म्हाका दिसता डिपार्टमेंट रावता कशें दिसता. 2024 अपघाताचेच वर्स जावन गेले. आयज वेर 36 अपघात आनी 12 मरणां लोकांनी पळयल्यांत ह्या जंक्शनार. कालचो गोंदळ बरो आसलो अशें म्हणत लोकांक नव्यो नव्यो सुदारणा पळोवच्योच पडटात. सरकारी खात्याची फक्त तोंडाची बातां. बारकायेन पळयत जाल्यार हेवी व्हेइकल पासून ते 2 व्हिलरा वयल्या मेरेन आपापल्या खाजगी कायद्यान गाडयो धांवडायतना दिश्टी पडटात. सिग्नलाच्या जाग्यार आतां लोकांनी मेणवाती बी लावपाच्यो काय काकडे बी लावपाचे. आता 1.5 म्हयनो जाले सिग्नल तेंच्यांनी ते फिट केले पण अजून चालू करूं ना. हे आमचें म्हणणें की खालच्या 31 डिसेंबरा पयलीं चालू करपा जाय आसलेली. आतां मातशें तेंच्यांनी बेगीन चालू करपा जाय अशी आमची सगळी ग्रामस्थांची मागणी आसा. कित्याक एक्सिडंट जाता न्ही, ब्लॅक झोन आसा, एक्सिडंट चडान चड जाता. सिग्नल घातलेल्यार मातशें कंट्रोल जाता आनी एक रमलर मारपाक जाय वेवस्थीत सारकें जे रोड सायडीन आहा ती स्पीड उणी जावन रमलर मारले काय ते मातशें तितले तरी एक्सिडंट जावपाचे ना अशें हांव सांगूं सोदतां. लागीं लागीं कितलेशे एक्सिडेंट जाले तुज्या अदमासान? NH 66 जाल्या पासून कमीत कमीत तशे 35 एक्सिडंट जाले. 35. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकर आनी मुझेफ शेख. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कुचेले सरकारी जाग्यात बेकायदेशीर रितीन बांदिल्ल्या बेकायदेशीर बांदकामां मातये भरोवन करपाक बार्देस प्रशासनान सुरवात केल्या.
वेळ दिवनही लोकांनी आडनदर केल्ली देखून आम्ही आमचे काम करतात, म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसुजान सांगले. कुचेले सरकारान ताब्यात घेतिल्ले जमनीचेर सर्वधर्मीय लोकांच्या निमण्या विधीं खातीर सुवात राखून दवरलेली. सरकाराच्या जमनीचेर बेकायदेशीरपणान लोकांनी घरां बांदली. संबंधीत खात्यान तांकां नोटीस धाडिल्ली. वेळ दिल्लो पूण लोकांनी नोटीसी कडेन आडनदर केली. संबंधीत खात्यान आता ही घरां मातये भरवण करपाचें काम सुरू केलां. आयकात आमदार जोशुआ. तेजेर म्हाका दिसता कोर्टान थोडो टायम दिल्लो तांकां क्लियर करपा खातीर. आय वील फॉलो अप दॅट मॅटर एज पर प्रोसिजर जातलें तें. आनी तो जायतीं घरां आसा दिसता. ती सगळी डोमेस्टिक मार्गाचेर हय, दे आर ऑल whoever is illegal without the permission of the comunidad, as per the court direction, they will get cleared. Whoever is in government land, म्हाका दिसता थोडी घरां काडलेली आसा, थोडी घरां उरलेली आसा. दे हॅड मूव फर्स्ट स्टे, बट म्हाका दिसना तेंचे कडेन कितें डॉक्युमेंट आसा. पळय, इल्लिगल बांदप, सरकाराच्या जमनीर बांदप, जेन्ना तुमी आमी सांगता ते करिनाका तरी करतात, मागीर आमकां खंय ना खंय प्रॉब्लम जाता कोणाक हेल्प करपा खातीर. पळय, आमी सदांच लोकां वांगडा आसा, सदांच लोकां वांगडा रावता, पण खंय ना खंय आमकांय एक सपोर्ट दिवंक जाय न्हू लोकांनी. कित्याक जायते लोक परमिशन घेवन घरां बांदतात. सो मागीर लोकांक अशें दिसता जे लोक पयशे भरतात, फीज भरतात, सगळे कडेन परमिशन घेतात, सदांच करतात, तांकां खंय तरी दिसता आमी इतले खर्च करून कितें फायदो, आमी ते बेकायदेशीर बांदल्यार बरें म्हणटा. सो वी फॉलो द प्रोसिजर, देर इज नो प्रॉब्लेम. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. राज्यात अपघातांचे प्रमाण थांबपाचे नाव घेना. नावेले वटेन वचपी कारीचो ताबो सुटिल्ल्यान कारीन पार्क केल्ले दुचाकीक आदी ठोकली आणि उपरांत रस्त्या कुशीक कार आणि दुचाकी उमथली. बरे म्हण बरे, कोणाक काय जालें ना. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसतात ते मडगांव आसात आनी मडगांव तुमी पळयतात की जो एक्सिडेंट जे जातात हे खूब जातात. आज मडगांवां एक्सिडेंट जाले कडेन आसा. ती एक गाडी जी ब्रिजा वयल्यान येताली आनी ती नावेली वताली, आनीक सायडीक जी बायक आसा ही पार्क केल्ली. खंय तरी गाडीवाल्यालो कंट्रोल गेलो आनी पार्क केल्ल्या त्या बायकाक धक्को दिवन आख्खी गाडी आनी ती बायक जी आसा ही सकयल पडले कडेन आसा. हांगा बरें की कोणाक इंजर्ड अशें म्हणून जालें ना, फक्त एकटो जो आसा हो मातसो इंजर्ड जाले कडेन आसा. सद्याक ताका ट्रिटमेंट दिवपाक मान 08च्यान व्हेले कडेन आसा. हांगा येसांक जी गर्दी आसा ही खूब जाता, कित्याक क्रिसमस जालो, न्यू इयर जालें म्हणटकीर सगळ्यांक घाई उरता आनीक लोक अशें करून एक्सिडेंट जातात. हांगा लोक वचपाचे नेट भितर विसरतात की आमकां एक्सिडेंट जातालो काय ना, खंय तरी कंट्रोल म्हणटा हो मातसो आसपा जाय. मडगांव पुलिसेक हांगा आपयले कडेन आसा. आतां पळोवया ते घेवन पंचनाम करून कितें करता ते. गाडी वसायली आमी ओल्ड गोवा आयिल्ली. ओल्ड गोवा आयिल्ली मातशें मडगांव मातशें गेली, गेन जावन भायर सरली. भायर सरता मागीर आमी भितर नुस्त्या मुचोवपाक येयली. नुस्त्याक भायर सायडीन भायर पार्क केली. पार्क जाले आमी भितर गेली. भितर ते पयलीं गेले चोड आहा म्हणून गेले. चोड पयलीं भितर गेले. ते हाका हांव मातसो हांव जालो, हांव बरो सामान जालो. हांव भितर स्वताक ह्या आवाज येयलो. आवाज येयलो मात्र आवाज ना. आवाज सगळे भायर सरले, भायर सरले. गाडी पडलो आहा. मागीर तुमकां कोणाक काय जालें ना मरे? ओके, गाडी सामकी डॅमेज जाली तुगेली. गाडी मातशें चोवपा जाय. स्कूटर हूंय आहली भायर आहली सोवणी बी आहा न्हू. हय, रस्त्यार न्हू भायर आहली. रस्त्या भायर आहली. गोंय खड्डो मुक्त जालेच ना. रस्त्यार फोंडकुलां तकली वयर काडत आसात. नावेली वाठारांतल्या रस्त्या वयल्या फोंडाक लागून थळावे बेजारल्यात. ह्या फोंडांत आमच्यो गाडयो पडल्यो जाल्यार ताका जापसालदार कोण अशें म्हणत फेलिना कुलासोन रस्त्याच्या समस्येचेर बोट दवरले. भितरलो रस्तो आहा थंय 5 years काडले आमी धाडोन कोण. आनी आतां हिंग सायडीन आमगे येता आसतना 4 रोड्साचेर आनी 2 फोंड आहा. कितलीं वर्सां जालीं तो फोंड कोणू भरना. आनी प्लस आतां ही आनी सवेजाची पांय माता पळय त्यो हिंग ट्रॅफीक जाम जाता पळय सद्या. शॉपाचेर जास्त जाता आनी तेजे मुखार आनीक आहा. आनी पयर फाटीं 15 दीस पयले 2 जाण पडले आनी तेगे लिगमेंट हें जालां. आनी हांव बीन पडले 5 वर्सां जालीं पांय मोडून.
कोणाले हेल्प ना आनी म्हाका हे रस्त्या लागून बेजार येयला आनी घराको वयता आसतना सवेच्या आनीक हे आहा मारलेलो बाय व्हडली मारली ती कोण मातशें करून भितर गेल्या तो कोणू एक्शन घेयना थिंगा भितर वयता आसतना रायटान नागमोडे भितर. सो हांगा कितें त्रास जाता तुमकां ह्या जाग्याचेर? हो मेन जंक्शन आनी येते व्हडली बांय आतां कितें गॅरंटी आहे बांयची आमचे तर फाल्यां गाडयो भितर गेले कोण जबाबदारी आहा कितलेशे ट्रक गेल्या जायते कडेन पयल्या ट्रक सांग्यार एक कडेन पयले एक बस भितर गेल्ली कोण हाल डॅमेज कोण दिवपा आहा आमकां हांगे फक्त काम करता फोडटा वयता. वयता तुजें नांव कितें? हेचेर मातशें एक्शन घेवचें. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. फोंडेची गटारां सद्याक सिवरेजीचे बुरशे उदक घेवन व्हांवपाक लागल्यात. सिवेजीच्या कनेक्शनाक थंड प्रतिसाद मेळ्ळा. देखून फोंडा पालिकेन सिवेजीची जोडणी सक्तीची केल्या. पालिका मुख्याधिकाऱ्यान सिवरेज कनेक्शना खातीर ताकतिकेन अर्ज करात अशें थळाव्यांकडेन मागला. सिवरेज लायनीचे कनेक्शन घेवन नासलेल्यांक दंड दितले ते टाळपाक बेगोबेग फॉर्म भरात पालिकेन मागला. पावसाचे उदक व्हांवपा खातीर केल्ल्या गटारांनी फोंडेकार सिवरेजीची घाण सोडपाक लागल्यात. देखून फोंड्या घाणी घुट्टाणीचे साम्राज्य पाताळा. शांतीनगर कचेरेंतल्या अधिकाऱ्यांनी थळाव्यांक सिवेज जोडणी खातीर अर्ज फॉर्म भरपाचें आवाहन केलां. सिवेजीची कनेक्शनां घेवंक ना आनी कोयर वा बुरशें उदक उक्ते सुवातेर सोडटना सांपडले जाल्यार खर दंड करपाची तयारी पालिकेन केल्या. म्युनिसिपल एरिया जे आसा फोंडा ते आमी सिवरेजची कनेक्शन दिवपाक ऑलरेडी सोय केल्ली आसा. सो लोकांक म्हणजे इतलेंच आव्हान आसा की लोकांनी बेगीतले बेगीन आमचे कडेन हें हाडून ऑलरेडी करपाच्यो फायली हाडून दिवपाच्यो आनी तांकां जे आमी कनेक्शन रोखडें दितले. कित्याक खूब कडेन कंप्लेनी येतात सांगल्या प्रमाणे की गटरांतल्यान ती घाण येता न्ही. सो तशें लोकांनी तरी बेगीन येवन तांचे फायल दीत जाल्यार आमी रोखड्या रोखडें कनेक्शन लोकांचें करतले. सो लोकांक म्हणजे इतलें आव्हान आहा की बेगीतले बेगीन येवन आनी आमकां ऑपरेट कशें करपाचें म्हणजे फायली दिवपाच्यो तांचे आमी रोखडे कनेक्शनां करतले. प्लांट ऑलरेडी रेडी आसा न्ही? प्लांट ऑलरेडी कम्प्लिशनचो रेडी आसा. आतां पर्यंत कितले हॉस्पिटलां आनी रेजिडेन्शियल आमी जे पर्यंत आतां जितली कनेक्शन दिलें ते डिटेल तुमकां आतां 16 जन किंवा एरिया पासून सांगितलं. फोंड्या 4 हॉस्पिटल कनेक्शन दिलां. प्लॅटिकेरा दिला, जैन कामत, उसगांवकर हॉस्पिटल आनी आतां आयडीक दिवपाक. नेक्स्ट म्हणल्यार मडकय आमी 174 कनेक्शन ऑलरेडी दिलाय. फोंड्या जस्ट 20. We are getting the least amount of applications so far. So लोकांनी मातशें करचें कितें एप्लिकेशन करचें. एवरीथिंग इज रेडी. लोक एप्लिकेशन करना ग? नो दे आर नॉट डुईंग. सो तेंचे लोकांची रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो इक्वली की त्यांनी कनेक्शन दिवची हें एप्लिकेशन फायल पण दिवची. सो बाकी आमी पळयताय. महेश गावडेकार आमची सगळी हांगा शांतनगर हांगा ऑफिस आमचें हांगा एडिया ऑफिसा कडेन लागीं आसा. लोकांक कळपाक सांगता की तांणी येवन बेगीतल्या बेगीन हें दिवचें फायली दिवच्यो आमी रोखडें कनेक्शन करपाचें. ऑलरेडी लास्ट इयर 36 बिल्डिंगे नोटीस काडलेल्यो. हेल्थात हाडले मागीर डिस्कनेक्ट करपा तेंचे लायट आनी उदक डिस्कनेक्ट आसा. एक 7 दीस दिता आमी. 7 दिसा भितर जर तुमी घेयना फायनल नोटीस वयता परत. मागीर ते हेल्था रेकमेंड करतात लायट आनी उदक तेंचे डिस्कनेक्ट करपा लागून. कित्याक आनी हालीं आमी लास्ट 2 म्हयन्या 17 आनी बिल्डिंग आयडेंटिफाय केल्या ज्यो वेस्ट वॉटर रिलीज करता. आमची तांकांय रिक्वेस्ट आसा की सिवरेज कनेक्शन घेवपाचें तेंच्यांनी बेगीन. सिवरेज कनेक्शन स्टार्ट जाल्लें आसा. सो जितले बिल्डिंगींनी एप्लाय केला तितले बरें. आमचें काम आयज चालू आसा. जी पब्लीक टॉयलेट आसा थंय सिवरेज कनेक्शन आमी घेतला. आमचे जितले म्युनिसिपल बिल्डिंगे आमी सगळे एप्लाय केल्ले आसा. पब्लिकान एप्लाय करपाक म्हणजे बिल्डिंग्स आसा. इवन आमचे कावन्सिलर्सांनी सगळ्यांक फॉर्मां पावयल्यात दारांनी. सगळ्या घरांनी फॉर्मां डिस्ट्रिब्यूट केल्ली आसा सिवरेज. पालिका अधिकाऱ्यांचे आणि सिवेज विभागाचे आवाहन आयकले. प्रत्यक्षान फोंड्या उक्त्या गटारांतल्यान व्हांवपी सिवेजीचो त्रास जांकां जाता तांणी आपल्यो प्रतिक्रिया दिल्यात. आयकात फार्मासिस्ट रत्नदीप कुट्टरकर आणि संदीप रामनाथकाराक. हांगासर 12 महिन्याची फुडें पळय गटर आसा ते 12 महिने व्हांवत आसता. आमी 2-3 फावटी लेटर दिले सकाळी की घाण वास मारता म्हणून. इन्स्पेक्शन सुद्दां 2-3 फावटी जालें. पूण आतां एक 2-3 वर्सांनी तेतून कांयच जावना. 12 महिने जी सिवरेज आसा ती व्हांवत आसता. म्हणजे पावसार मागीर ती उदक नासता की तेन्ना डेली गटरान उदक एका केस येवन सगळ्यांक अपील केला की सिवरेजचे ते हे चालू जाल्ले आसा आनी सगळ्यांनी ते कनेक्शन घेवचें आनी सिवरेज तातूंत सोडचें. आनी आमी लोकांक सिवरेज खंयच्यान येता हांगा तुमकां हांगा वयल्या हॉटेलांतल्यान येता चडशे वयली. इवन
हांगसरले हेल्थाचे सुद्दां इन्स्पेक्शन करून गेले ताणें रिकमेंड केलें की कोणाची येता तांची वॉटर कनेक्शन बंद करप केला न्ही म्युन्सिपालिटी कांयच करपाक ना 4 ते 5 फावटी लेटर दिल्ले जायना जो भायलो जो रावो सुद्दां नाका दुकानां कोण तेंचेय कोण वाचूंक धरिना काय ना दीस रात आनी नाका सर कशें ड्रेनेजी उदय सगळें सगळें उदक सोदता ते वयल्यान गटरांतलें वावते वाजून सुद्दां ते सामको वाज जाता आमकां आमी रावता म्हणटा आमकां येता आमी थोडे त्रास जायना हांगा कोण लक्ष घालिना तुमी तशें रावता वासा रावता वासानूच रावता आमी कोण लक्ष घालता हे दुकानदारूय काय उलयता एकटे कांदा हें करता तें करता म्हणटा कोण करता दुकानदार सुद्दां हें करिना तशें वासांक रावता तुमी हांगा आमी दीसभर येवन हितूनूच हांगा वासून घेवन आपाचो गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, जवाहर बर्वे आणि सानिका नागवेकर. परतून घेवया व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयांत 2 टर्टल प्रोटेक्टिंग दर्या देगो आसात. एक आगोंद आनी दुसरी गालजीबाग. ह्या दोनूय दर्या देगेचेर कासव तांतयां घालतात. पोरू तांतयांचो आंकडो 20,000 वयर पाविल्लो. ओनू तातूंत भर पडू येता, RFO राजेश नायकान सांगला. काळ बदलता आणि वेळ बदलता तशें आमी आतां पर्यावरणाचो सांबाळ करपाक जाय आणि बरेचशे लोक जे आसा ते आतां इको फ्रेंडली लायफस्टायलींग जगपाक लागला आणि जांकां ही माहिती मेळिल्ली आसा किंवा जांकां पर्यावरणाचें म्हत्व कळलेलें आसा ते आतां पर्यावरणाचेर प्रामुख्यान गंभीरतायेन काम करपाक लागला. खास करून काणकोण तालुक्यांतले आगोंद बीच आणि गालजीबाग बीच हे 2 बीच आसा ते टर्टायल प्रोटेक्टेड बीच अशें म्हणून वळखले वयता आणि ह्या बिचाचेर दर वर्साक नोव्हेंबर म्हयन्याक कासव कितलेशेच अंडी घालपाक येता आणि ह्या वर्साक हो जो अंडी घालपाचो काळ आसा तो मातसो मुखार गेला. तरी पूण ह्या नवीन वर्सा खातीर खास करून आगोंद हांगासर 2 आणि गालजीबाग हांगासर 1 अशा 3 पिठाचेर हांगासर कासवांनी अंडी घातिल्ली आसा. गेल्या वर्साक जर आमी हिशोब मारले जाल्यार हो आंकडो अंड्याचो 20,000च्या वयर पाविल्लो आणि ह्या वर्सा मातसो एक 15-20 दिसां भितर जरी डिले जालो तरी पूण हो आंकडो ह्या वर्साकूय बी तितलोच घाट्टले अशी शक्यता हांगासरले RFO राजेश नायक हाणें व्यक्त केल्लेली आसा. आणि त्याच बरोबर ताणें म्हणलां की आपूण जेन्ना हांगासर कार्यरत आयलो त्या वेळाचेर लोकां कडेन ज्या तरेन संपर्क आनी ज्या तरेन ताणें नेटवर्क दवरलो बरेचशे लोक जे आसा ते आतां पर्यावरणाच्या फोर काम करता. इको फ्रेंडलीच्या संबंधीन ते बरेचशे पॉझिटिव्ह आसा. जेन्ना केन्ना खंय कासव दिश्टी पडलो जाल्यार ते खंय बरेपणान येवन सांगतात आणि लोकांचे सहयोग आशिल्ल्या कारणान हें जें काम आसा तें आतां बऱ्या रितीन आणि खंय सिस्टमॅटिकली ते मुखार वचपाक लागिल्लें आसा. आणि हाजे फुडें लोकांनी अशाच पद्दतीन कासव किंवा पर्यावरणा कडेन पॉझिटिव्ह रावले जाल्यार डिपार्टमेंट आणि लोक हांच्या सहयोगान बऱ्या रितीन सगळ्योच गजाली जाग्यार पडटल्यो आणि एक सस्टेनेबिलिटी जी म्हणटा ती कार्यरत उरतली अशें ताणें ह्या वेळार सांगिल्लें आसा. तर आमची आगोंडा नेस्टिंग सायट आसा आणि गालजीबागा नेस्टिंग सायट आसा. आगोंडा नेस्टिंग सायटीर 28 तारखेक नेस्ट जाल्ले, तितून आमकां 65 एग्स मेळिल्ली. दुसरे नेक्स्ट आगोंडा 29चेर जाले, थंय आमकां 107 मेळिल्ली. तशेंच आज नेस्टिंग जाला गालजीबागा 2 तारखेक, थंय आमकां 113 नेस्ट मेळिल्ली. तर अशेंच आमचे वाडटले. मातसो एक डिले जाल्लो आसा आमकां नेस्ट जावपाक, कारण तो पावसाचें वातावरण आसलें फाटल्या दिसांनी म्हणून मातसो डिले जाल्लो आसा. लास्ट इयर आमकां 16 नोव्हेंबर पासून स्टार्ट जाले, हे फावटी मातसो डिले जाल्ल्या कारणान तो पावसाच्या वातावरणा खातीर आमी डिले जालो अशें समजूया. तर आमकां ह्यान फुडें अशेंच नेक्स्ट वाडटले आणि आमकां लोकांनी भरपूर हेल्प केलो. लास्ट इयरूय हेल्प केलो आणि आतांय लोक हेल्प करतले. आणि लोकां कडेन एक रिक्वेस्ट आहा, ही प्रॉपर्टी जी आहा कासव जी आहा ती प्रॉपर्टी फक्त फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची न्हू, तर हे हर एक मनशाची प्रॉपर्टी, आपली प्रॉपर्टी अशी समजून तेंच्यांनी तेंची राखण करपाक जाय. आणि कितें तर नेस्टिंग येयलें जाल्यार इमिडिएट आमकां इन्फॉर्म करून ते आमी रिलोकेट करून जाता तितले तांकां सेव करुया. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. नव्या वर्साची सुरवात उबदार वातावरणात जाल्या, पूण ल्हव ल्हव थंडसाण वाडपाची शक्यताय आसा. तापमान देंवतले. 8 जानेवारी मेरेन चडावत तापमान 34 ते 32 डिग्री सेल्सियसा मेरेन उरतले. शुक्रारा सकाळी थंडेन सुरवात जातली. हळुवार धुके पडटले, वारोय घोळटलो, पूण दनपारा उष्णताय वाडटली. तापमान 34 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पावतले. फाटल्या सप्तका परस आर्द्रतायेची पातळी उणी आसली तरी प्रत्यक्ष अनुभव 40 डिग्री सेल्सियसाचेर मेळटलो. दिसभर नितळ मळब पातळटले, पूण सांज लागीं पावतकच धुके परतून येतले. रातचे तापमान 21 डिग्री सेल्सियसा मेरेन म्हळ्यार सूख दिणे आसतले.
फुडल्या 5 दिसात हवामान सुकें, फुडल्या 2 दिसात नितळ मळब. शुक्रारचे तापमान 34 ते 21 डिग्री सेल्सियस. शुक्रारा सकाळी आणि राती धुके. प्रवाशांक सादुरताय बाळगुपाचो सल्लो. गोयच्या बोट धनियांक कसलीच शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आजच्या कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.